देवबरो ब्रेस्तर देऊन समेस्तांग मगजरम कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रां ह्या कार्यक्रमान परत ह्या ब्रेस्तर आमी तुमचे सांगत आसां आनी क्रिसमसाचो वेळ हे फावटी आमच्या क्रिसमसाचो वेळ जाल्ल्यान आमचो हांगाचो गेस्ट आसा पाउल रॉल्फी डिसोजा कथोलीक सभेचो अध्यक्ष तरी ताच्या सांगता देगेच्या विंडोंत आमच्या स्नेहालय म्हळ्यार जोसेफ क्रास्टा खाली पांयांनी चलोवन आपले आश्रम चलोवचो एक मानेस्त आमच्या मदें आसा लेटी आनीक तो मंजेश्वरांत एक डेस्टिट्यूट आनीक बायल मनशांक नवेंच एक आश्रम आरंभ करूंक 26 जानेवारीच्या 26 इनॉग्रेशन आसा ताच्या विशांत ताच्या जाग्यार मंजेश्वराच्या ताच्या जाग्याचेर आमी क्रिसमसाचे ताणें आचरण केल्लें ताच्या इनमेटा सांगात आचरण केल्लें तें रेकॉर्डी आमच्या सांगात आसा तें आमी एका विंडोन प्ले करतात आसा तें प्ले जातना तेंय पळया सांगता आमचो आयचो गेस्ट आसा कथोलीक सभा म्हळ्यार कितें म्हणून नाका आमी नेणाव म्हणून एक आमी केदाळे म्हणचें आसा एक भोव मानाची भोव प्रमुख एक संघटन आमच्या कोंकणी मायाच्या मनशांचें मंगळूर डायसिसाचें आनी उडपी डायसिसाचें सांगता आसलें आतां मंगळूर डायसिसा विंगड उडपी डायसिसा विंगड जाला पूण मंगळूरचो आतांचो अध्यक्ष आसा एक बेश्टें सांगल्यार पावना आपल्या जिवितांत पयलेंत साधन कर्ण ताच्या उपरांत कथोलीक सभेंत अध्यक्ष जालो नाजाल्यार आमी प्रकालंगी म्हळ्यार कथोलीक सभेंत अध्यक्ष बाकी सादर करचें म्हणल्यार बरें आसता स्वागत रॉल्फी तुका तुज्या विशांत बायोडेटा पळोवन म्हाका हें दोळी उतरां म्हणून जालें सॉरी फॉर दॅट पूण तुज्या एचिवमेंटाक ताळयो पेटोवन अभिनंदन पाठोवचें इतलें एचिवमेंट आसा तूं ग्रामपंचायत अध्यक्ष जालाय सदस्य जालाय अध्यक्ष जालाय जिल्हा पंचायत तालूक पंचायत अध्यक्ष जालाय जिल्हा पंचायत मेंबर जालाय काही धाकटो विशय न्ही कितें म्हळ्यार लोकां मदें इलेक्शन रावन आनी पुरा हें जावचें धाकटो विशय न्ही ह्या एका मान मनशाक त्या लेवलारूय तुका आपयत कथोलीक सभा आतां जाला जाल्यार ना आमी आपोजीट सोडल्यार त्या लेवलारूय तुका आमकां कोंकणी भाशेंतले नेकेत्र कार्यक्रमाक आपयत त्या लेवलाचो मनीस तूं स्वागत तुका सुस्वागत कोंकणी भाशेंतले नेकेत्र जावन हांगा उजवळटाय ह्या क्रिसमस टायमाचेर तुका आमी आपयला तुका स्वागत म्हणटा देव बरें करूं तुज्या जिविताचे विंगड विशय आसात कसो हितून मुसर पावलो हितून तूं सांग कित्याक म्हळ्यार आमी सांगचें लीड करचें कांय अर्थ ना तुका पुरो गोत आसा सांग कशें आसा तें हांगा मुसर कसो पावलो म्हण सांग हांव ल्हान आसतना एक ग्रामपंचायत इलेक्शन जाताना थंय जावन हांव वेव्हार पळयताना म्हाका बेजार भोगलें तशें हांव एका पार्टींत रिगोवन म्हाका तेळा अवकाश नासलो 18 वर्सां 21 वर्सां जायनासतना रिगो अवकाश जाल्यार म्हाका एक अवकाश दिल्लो म्हजे त्या उलवळेपणाक हांव वचून थंय वोटींग एजंट जावन पोलिंग एजंट जावन बसतालो हय ताजे उपरांत म्हाका ग्रामपंचायत सिटी सारली हांवें म्हाका एज जायनातल्याक दिवना हय आखरेक म्हजें काम पळोवन म्हाका काँग्रेस पार्टींत ग्रामपंचायत मेंबर तो कोण ब्लॉक अध्यक्ष आलो थंय ते जाळा ब्लॉक अध्यक्ष वाणी संजीवा म्हणून युथ काँग्रेस प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद म्हूण आसलो तांणी दोगांयनी मेळून तुका सिलेक्ट केलो म्हाका सीट दिली हांव ते दाळा केवल क्रिस्तांवचे थंय एक 20-30 वोट आसल्यार हेरा धर्माचे मत चड आशिल्ले पूण थंयचो एकलो गुत्तूसो बचपे गुत्तू म्हूण गुत्तूसो एकलो बणको सुधाकर शेट्टी म्हूण ताज्या मुखार हांव 525 वोटांत त्या टायमार मेल्ल्यांचे वोटी दाखल जाताले ते म्हळ्यार आयडेंटिटी कार्ड आनी नाशिल्ले तशें 495 वोटांत अदीक बहुमतांत हांव जिखून आयलो पळय काम केल्यार केदाळे साधन जाता मनस्सु ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಬಳ ನುಂಗಬಹುದು ताजे उपरांत हांव तालूक पंचायत वोटार रावलो ते जाळा हांव बचप्यांत आनी जोगट्टे मरावर आसले बचप्यांत हांव वोट विचारूंकूच वचूना कित्याक म्हळ्यार हांवें काम केलां जाल्यार तुमी म्हाका जिखया 5 वर्सां तालूक पंचायत 5 वर्सां रामकृष्ण हेगडेच्या टायमार कितें वय हांव ते दाळा हांवें सांगलें तूं राजकीयचो रामकृष्ण हेगडे म्हळ्यार कया अरे हांवें सांगलें म्हाका तुमी जिखल्यार हांव सेवाक जावन तुमचें काम करता म्हूण ते दाळा
बचप्याच्या जाग्यार हांव वोटी सारूंक वचूना ओहो तेय हांव अधिक बहुमतांत जनता दळ आणि बीजेपी दोन पक्ष रावल्यारी तांचे दोगांचे ओट्टूक सिरवयल्यारी तुझ्या इतले मत जावनात मागीर इंडिपेंडंट एकलो रावलो सगळ्यांचे ओट्टू केल्यार म्हजे तितले वोट जावनात ताजे उपरांत हांव जिल्हा पंचायताक वोटा रावलो ते दळ चड आसले 45,000 वोट आशिल्ले सगळे दक्षिण जिल्हा पंचायत हय 13 ग्राम पंचायत ताका येताले दक्षिण कन्नड जिल्हा पंचायतांत हायेस्ट वोटार हांव विन जाला ते दळाय आमचे क्रिस्तांवचे थंय टोटल वोट म्हळ्यार 2,500 जाल्यार हांव 12,000 वोट डिफरन्स कॉन्स्टिट्युएन्सी घेता कितें तुझे आतां मूडबिद्री पयल्यान वय एरिया ती पुरा कांड मूडबिद्रीक दिला आतां नाजाल्यार पयले सुरतकला घेता सुरतकल वय सुरतकल इल्ले मूडबिद्रीक आसले केम्ब्राल कटील किन्निगोडी आनी पुरा ते मूडबिद्री आसले एस्कोडी वय ते पुरा आसले नडगोडू ते दळाय हांव मूडबिद्री जाल्यार म्हाका ते हा तशें ओहो ते दळा हांवें हायेस्ट अनुदानी हांवें ते दळा विनय कुमार सोरके आनी MP आनी जावन आसले विजय कुमार शेट्टी रमनाथ राय हांचे सगळ्यांचे हायेस्ट अनुदान हांवें म्हज्या एरिया काडलां कामां केल्यांत विनय कुमार सोरके म्हज्या क्लासमेटाचो दवरो वय म्हज्या क्लासमेटाचो दवरो ओके राजण्णा सुद्दां वय राजण्णा इज अ नायस पर्सन पुत्तूरकार तशें म्हाका MLA जायचे म्हणले एक आशा आशिल्ली म्हाका तो सादारण अवकाशी मेळुल्लो त्या टायमाचेर समाया कुडी बंदित्तू वय म्हाका बेन दिसलें करसून काही म्हणे हांव सोलवाल्यार और पटल्यान कोणी दिसोना आसले हे म्हाका क्रिस्तांवचे आशिल्ले लिडर्स पाद्र्या मस्त जण म्हाका बरे सपोर्ट आशिल्ले क्रिस्तांवांत म्हाका मस्त सपोर्ट आशिल्लो मुस्लिम्स हिंदुवांच्यांनी सपोर्ट आशिल्ले वय पूण म्हाका एकच बेन दिसलें करशिल्ले म्हळ्यार पयशे करून सोय नासली म्हाका लॉन्स काडूंच्यांनी सोय नासली एकादा वेळा करसून सोलवाल्यार रीण काण सोलवाल्यार ते मागीर पुरतून वय तशें म्हाका तागले सुमार जाण आदले सुमार जाण MLA म्हाका गोत्तात म्हळ्यार पयशे काडूंक गोत्तले सुमार MLA गोत्तात ना त्या टायमार सेवा एकच आसली आतां ते नवें स्वराके एकलो वय पयशे काडूंक गोत्र आसना ताची अवस्था म्हणून पळयल्या बाप इज अ व्हेरी नायस पर्सन कित्याक म्हळ्यार 34 years ऑफ जर्नलिझम म्हाका तितले पुरा आय नो नायस इट इज तशें तितले पुराचेर तूं एका सार्वजनीक जिवितांत राजकीय जिवितांत म्हाका दिसता मुस्तू जाणां हे विशय गुर्तुना मुस्तू जाणां गुर्तुना तूं म्हळ्यार आतां राजकीय येता तुका पयसाय देखून तशें कितें वय म्हजे मस्त जाण विचारतात तूं तितले पयस कित्याक आसाय पर युटिकादारान म्हाका तेंचो सवाल घाले सगळ्या मुखार ताणें सांगलें सर्किट हावजांत हांव आतां मिनिस्टर जालां रोलपिको अवकाश आसुल्लो कित्याक पयस रावलो ताका MLA MP जावन आज मिनिस्टर जावन सुद्दां जाल्यार क्रिस्तांवांत अवकाश आसुल्लो ताणें कित्याक फाटी रावलो ओपन सगळ्या मुखार सांगलें नाही सर्किट आमच्या कोणाक गुर्तुना कित्याक म्हळ्यार आतां हांव कथोलीक सभेंत जालो म्हणून कितले जाणां गुर्ता वय एक सोडल्यार मागीर कंटिन्युटी नासल्यार मुस्तोणा उडास उरना ताका कोणीय कारण न्ही आमी कारण व्हडली विशीं कांय ना ताच्या उपरांत हे पॉलिटिक्स सोडून मागीर खंयच्यान पुरो आलो हांव पॉलिटिक्स सोडल्यार तुवें बायोडाटा पळयतना तुज्या गांवांत त्या हाच्या खालाय MRPLच्या सुरतकल हांव सुरतकल ब्लॉक असो युथ काँग्रेस प्रेसिडेंट जावन आशिल्लो ते दाळा चळवळ भयंकर जोर आसली जिंदाल 423 दिसांचे स्ट्रायक ते सोडल्यार हायेस्ट एक 436 दिसांचे स्ट्रायक म्हळ्यार आमचे कडेन पूर आशिल्ले सगळे कडेन पयशे खाली जाता म्हणसर आमी स्ट्रायक केला म्हाका नॉन बेलेबल वॉरंट इश्यू करून म्हाका म्हळ्यार हांव तातूंत प्रमुख पात्र घेतलेलो हांवें एखाद्या वेळार अर्द्यार सोडूल्लें जाल्यार तें फेल जातें आमचे कडेन पुरो पयशे मुक्त जाल्ले बಳ್ಳारी गेलो की वय 13 दीस हांव बಳ್ಳारी जेलांत आसुल्लो शाबास 13 दीस स्वातंत्र्य सेनानी म्हळ्यार तुकाय म्हणचे पडटा वय 683 फॅमिलीक आमी त्या जाळा काम काडून घेवन दिलां खंयच्या कंपनींत आहात ते पुरा MRPL OMP तातूंत आमी स्ट्रायक करून आतांय म्हाका ते तितले मोगान पळयतात चेळार गेल्यार ती एक कॉलनी आसा MRPL कॉलनी ते आतांय म्हाका तितलेच मोगान पळयतात तांचे कार्यक्रमाक आतांय म्हाका आपयतात हांवें स्टार्टिंगार तळये पेटोल्यो बेस्ट न्हय
म्हाका तुज्या विशयान गत आसा म्हळ्यार एक व्यक्तित्व कशें रुता केला आनी कितले सायलंटली काम करून कशें वयर आयला म्हणून हांव तूं अध्यक्ष आला ताच्या पयलें म्हाका सड्ड गमना नातलें मोठ भितर जाल्यार बट एक पटी तूं कथोलीक सभेचो अध्यक्ष जाल्या परत जर्नलिस्टाचें काम इट्स ए बीट ऑफ ए जर्नलिस्ट म्हणटा तूं कोण कितें म्हणून एक फायंड आउट केल्या उपरांत आय रियली एप्रिशिएट तें काम तुवें केलां राजकीयान तुवें केलां बट आमच्या क्रिस्तांवांचें नशीब समाना नाजाल्यार तूं येदोळ जाता आसलें कथोलीक सभेच्या अध्यक्षपणाच्या फावंडाचेर तूं पावोवंक कितें पुरा जालें चरित्र आमी एक ल्हानशें ब्रेक काडून उलया तुज्या विशयांत आमच्या लोकांक आमच्या कोंकणी भाशेंतल्या नेकेत्रेक इतलें आसा न्ही म्हणून येदोळ कुतुहलान काही जालें आसतलें तांच्या मध्ये एक आमी ब्रेक काडया एक ब्रेक काडया कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रां कार्यक्रमांत स्वागत मोगाच्यानो तुमी आमच्या सांगाता आजून आसल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा मोगाच्यानो आमच्या मदें आतां रॉल्फी डिकोस्टा कथोलीक सभेचो प्रस्तुत अध्यक्ष म्हाका दिसता 40 वर्सां लागीं कथोलीक सभा जातात आसा कथोलीक सभेच्या विशयान सांग तूं आतां तुज्या हिस्ट्रेंतल्यान कथोलीक सभेक आमी पावल्या कथोलीक सभे विशयान सांग 1978 इस्वेंत त्यागी मसूदे म्हणून एक जनता पक्ष सरकार मोरारजी देसाईचो सरकार आसतना आमचेर एक क्रिस्तांवेर व्हडलें एक आकांताचे एक दीस आयिल्ले ते दाळा ऑस्कर फेर्नांडीस राजकीयांत आसलो ताज्या मुखेलपणान 1979 इस्वेंत अधिक मनदोर दोतोर बाजील दिवंगत तांणी एक मुतुवर्जी वयसून तांच्या एका प्रयत्नांत लायकाचें एक संघटन जायचें म्हणून एससी एका कारणाक लागून आनी मुखल्या दिसांनी असली घटना मस्तू जातीत हाका पुराय एक बंदड घालीचे म्हणले एका उद्देशान श्री ऑस्कर फेर्नांडीसाक MP ताज्या नेतृत्वान स्थापक अध्यक्ष तो एप्रिलाची 29 तारखेर तुमकां पुरो गुर्त त्या एका तारखेर कथोलीक सभा आता 40 वर्सांच्या एक तरणाटपणार येवन पावल्या संघटनाक प्राय जाल्ल्या तिकीत बळसड आमकां प्राय जाल्या मनशाक प्राय जाल्या तिकीत बळवण्या मस्त प्रयत्न करून ते दाळा आदल्यांनी कांडापट्या मिटिंगां गेल्या मिटिंगां थंय मिटिंगां व्हडले वचून कथोलीक सभेचे कितें ध्येय धोरण सेवा त्याग एकवट ह्या हातूंत मस्त जाणांनी मस्त हांव नांवां सांगूंक वचना एकल्याची सोडलें जाल्यार आमी बाय चुकीन खंय सोडलें जाल्यार कश्ट जाता देखून तांणी पुरा प्रयत्न करून हे एक कथोलीक सभा खासा केल्या हांव पयलें घटक अध्यक्ष जावन आसलो बचप्यांत तशेंच अध्यक्ष जाल्यार ते अनिवार्य हय मागीर पेजार वारोड अध्यक्ष जावन आसलो तूं पेजार वारड्या आतां सुरतकल वारोड तेज्या उपरांत हांव मुल्की घटक अध्यक्ष जालो मागीर तूं शिफ्ट जालें कितें हय शिफ्ट जालो खंय जावन शिफ्ट जालो हांव बचप्यान जावन मुल्कीक घर थंय केलें म्हज्या बिझनेसा खातीर हांव ते उपरांत त्या दाळा प्रांत म्हण आसलो किन्नीगोळी प्रांत इतले 5 वारडे मेळोन प्रांत त्या दाळा हांव किन्नीगोळी प्रांताचो अध्यक्ष जालो प्रांताचो अध्यक्ष जालो मागीर परतून सुरतकल वारोड अध्यक्ष जालो पेजार वारोड अध्यक्ष आसतना हांवें एक स्नेह सौहार्द कुटा म्हणून सक्कड धर्माच्यांक म्हळ्यार एक 72 धर्म आसात ते बोवी जनांगा सक्कडां ओट्टू करून हांवें 25,000 वयर लोकांक संगता घालून हय स्नेह सौहार्द कुटा केले सुरतकल पिरगजीच्या ग्राउंडार ग्राउंड व्हडलें आसा एकोमोडेट करूंक जाता बिस्प कोण आलो थंय विगार कोण ते दाळा विगार म्हाका समा नांव उडासेना पूण बरो सहकार तांणी दिला आमी एका वर्साची तयारी तांतू केल्ली सक्कड वारड्याचे विगार सक्कड तांतू आयल्यात सक्कडांनी येवन त्या दाळा गुरुपूर कैकंबाची गर्दी तुमकां येताली हय त्या दाळा सिप्रियान आतां हांगा आसा वंजूर
ताणें मस्त सहकार दिला वय ताणें सगळ्यांनी आमी रात दीस म्हणलें काम करताले हांव म्हळ्यार एक कार्यक्रम जाताना वेदीर मात्र दुसऱ्या धर्माचे बसतात मुखल्यान एक ब्रह्मकलशोत्सव जाल्यार हिंदुवांचे मात्र वय वय हिंदुवांचे उरूस जाल्यार मुखल्यान नाही ते मात्र पूण आमी सकट संघ संस्थेच्या सांगाता घालून खंयच्या टायमाचेर केलें ते हांव त्या जिल्हा पंचायत तें मेंबर खंयच्या टायम म्हळ्यार ते दाळा कोमुगाला जानेवारी की डिसेंबर 25 तारखेक हो म्हळ्यार क्रिसमसाय मारत तातूंत संजेर हय हय क्रिसमस संजेर हो हो ते दाळा कोमुगाला बेणी प्रमाणे एक तो प्रदेश बार एक सूक्ष्म सुरत केलेलो सेन्सिटिव्ह जाल्लो जाल्लो ते दाळा तशें तांकां पुरा राजकीयच्यांक तांकां सांगाता घालून आतां सेन्सिटिव्ह जावंक म्हळ्यार कितें कोताय कोण ते बरें करतले तांकां राजकीयांत बळब मोडलें तशें पुस्क जालें आतां तिका इल्लें कश्ट तें करूं हांव कथोली सभेतूं वा प्रांत्याक वचून परतून वारड्याक आयलोय त्या मारिटोस इक्वेरा पळय मारिटॉस लो जागतीक संमेलन केलें ताका हांव एका वाटेन हांव ताका गुरू म्हूण मानता बारी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ताजे म्हाका वॉल्टर डिमेलो बापू ते जाळा मुक्कांत सोसायटी करून बारी फेमस तोय बरोय आमकां बुधबाळ सांगतालो तशें आमी हिंदुवांच्या उडीर स्वामीजीक अनंतासरणाक मुस्लीम केरळांतून एका गुरू कापोवन आमच्या बिस्पाक मुख हे नातुरलो वय वय तशें आमी बरें प्रोग्राम केल्ले ते एक बरें सक्सेसफुल प्रोग्राम ताच्या उपरांत केंद्राक येवंक इतलीं वर्सां कशी लागली ती वय ताजे उपरांत म्हाका इल्लेशें तें कितें की थोडे पटी मन दुखलें तशें उरलें इतलें जाण आसतना वय 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 तशें पुरो जालें हांव त्या दाळा एक 46 पटी रक्तदान शिबिरां आनी प्रकार तातूंत हांवें रगात स्वत एक थोडे पुटा इनॉग्रेशन करतात ते दिनांत पूण हांवें म्हणजे स्वंत रगात इनॉग्रल रगात मुजेंत दिवन तशें पुरा करून मागीर हांव दुबळ्या धाकट्याचे सेवा करतालो म्हाका तें कितें जिल्हा पंचायत मेंबर म्हळ्यार जालें म्हजो बापयत पयलें सेवा करच्यान बारी मुखार कोस्तेर म्हळ्यार कोस्तेर म्हळ्यार कालें करतालो तो कृषी ताका बेकरी आसली कोस्तेर बेकरी म्हळ्यार सुरत बचप्यान बारी फेमस मनीस तो सरताना 2 दीस बचप्या सगळे बंदणी केल्या लोकांनी स्वंत कोणेय सांगून न्ही तशें तो लोकां मोगा कालें आवयक पळोवन दुवे करू वय वय बापायक पळोवन पुताक वळखवण वय वय भारी करेक्ट ताच्या उपरांत तशें म्हाका ह्या पटी एक अवकाश मेळ्ळो केंद्र अध्यक्ष जावंक 18-19 आनी 3 महिने आणखी 3-4 महिने आसात म्हाका इल्लेशें काम केलां चिंतलें मस्त काम करूंक थोडो अवकाश मेळ्ळो ना पूण मामुली कॉमन एक हाचेर काले म्हणटात कॅथोलिक सभेच्या कितले सदस्य आसात कशें तें चलता कार्यकर्ते लेवलाचें म्हणून एक सांगा कॅथोलिक सभा गटाकंतार चलता गटाकांत 92 गटाक आसात 12 वारडे आसात एक केंद्र अशें चलता 16,000 मेंबर आसात कार्यकर्ते म्हणटा आमी दुसऱ्या संघा बरी मेंबर म्हणना सदस्य न्ही कार्यकर्ते कित्याक म्हळ्यार केदाळ आपयल्यारी हांवें मस्त पटी पळयलां केदाळ आपयल्यारी केंद्र अध्यक्षान कितें सांगतात तें ताणें बरोवन दिजें म्हणना फोनार सांगल्यारी आमी पळटाव तितलें आमच्या भितर एकवट आसा आमी आतां उडपी दीस दुसरी जाली जाल्यार आमी तांचे कडेन बरो संपर्क एकच पेपर आसा तुमकां आनी तांकां एकच पेपर आसा ताच्या एकच संघटन हे कालें रिहॅबिलिटेशन सेंटर एकच आसा अजून ते मेंटेन करता जाल्यार दोगांयची सोड दवडू आनी ते भोव एक आमी मस्त मोगान आसा तशेंच आमकां समन्वय समिती म्हणणी आसा मागीर मिटिंगां म्हयन्याच्या समन्वय समितीचो कोण संचालक आतां आमचो पयलेचो अध्यक्ष पिंटो वॉल्टर सिरिल पिंटो वॉल्टर सिरिल पिंटो हो अध्यक्ष जावन आसा ताकाय नायजेल आतां सहसंचालक जावन हांगाचो थंयचो तो वय तशें वय आमी आमचो संदेशी तशेंच आतां 15,000 मुसर ताका वर्गणीदार आसात आमी कोंकणी पत्र
एक नंबर 1 पेपर जावन म्हयनाळें पत्र एक सर्क्युलेशन नंबर 1 जाल्यार ते मागीर कशें ते रिन्युअल करतात या जाहिरातांनी परत ताका जायचे पडटात आमी प्रायोजक म्हणून तिथं एका वारड्याक आयले वार मँगलोर दक्षिण वारोडो तांणी 3,29,000 रुपये एकठांय केला थोड्याच दिसांनी तांकां आमी भाशण स्पर्धो तांकां वयसून दिल्लो जाल्यार त्या टायमार तांणी दिल्यात म्हळ्यार लोकांक आमच्या वयर कॅथोलीक सभेर मोग आसा त्या पत्रा वयर मोग आसा सगळ्या तांकां घेवन वाचतात पयले तितले प्रचार एक भोव बऱ्या संघटनाचो एक अध्यक्ष जावन एक पत्र एक समन्वय समिती कशी चलता एक 2 दायची जाल्यार अजून ह्या कार्यावळींत कशें चलता म्हणून बारी कुतूहल रितीन आमचो अध्यक्ष रॉल्फ डिकोस्टा आमकां सांगता आसा ताच्या बापायची त्या पॉप्युलरिटीची गजाल सांगून ही आमकां बारी खुशी जाली एक आमी आमच्या विक्षकांक एक ब्रेक दिया आनीक मुखार सरोर या एक ब्रेक काडया कोंकणी भाशेंतल्या नेकेत्रा कार्यक्रमांत आमी आसा आमच्या मदें आसा रॉल्फ डिकोस्टा पाऊल रॉल्फ डिकोस्टा कॅथोलीक सभेचो प्रस्तुत अध्यक्ष आनीक आमच्या मदें तो बारीक कुतूहलान विविध संस्था आमच्या कॅथोलीक सभेच्या विविध क्षेत्रा विशयान उलयता आसलो ताच्या पयलीं हांव सांगूंक आशेता कोंकणी भाशेंतल्या नेकेत्रा हे कार्यक्रम हर एका ब्रेस्तार आमी आसा करता आनी हर एका शुक्ररेस मारू प्रसार करता तुमच्या मध्ये कोणाय की कोंकणी भाशेंतली नेकेत्र ह्या कार्यक्रमांत आपूण कांय तरी साधन केलां ह्या कार्यक्रमाक घेवंक शकता म्हूण बगल्यार रेमंड देखून येता कोडे हांव पिंगारा पत्राचो संपादक म्हाका संपर्क करचो आनी आमी तुमकां हांगा हाडून बसयतले हांव आनी तुमकां कितलो विशय जाता अर्दो घंटो या अर्दो घंटो कितल्याय वेळार सेक्शनां ती तुमची परिचय कोंकणी प्रजेक आनी इतरांक समेस्तांक कर दिवंक आमी तयार आसा मुखारसून आमच्या मध्ये आसा रॉल्फ डिकोस्टा कॅथोलीक सभा एक क्रिस्तांवांचे करावळेंत एक प्रमुख संघटन ताचो अध्यक्ष जावचें एक हेम्याचें आनी एक बरो विशय आनी तुज्या त्या साधनाक ती आनी एक पाक म्हणयेत कॅथोलीक सभेन हाच्या आदी आनी आतां कशी जाली कामां कशी ती कॅथोलीक सभा बुद्धिमांद्या भुरग्यांक आज शिरवा लागीं पांबुरांत मानसा म्हणलो एक संस्थो मानसा रिहॅबिलिटेशन सेंटर हय तातूंत एन्ड्री मिनेजस म्हणून अध्यक्ष जावन आसा आमी त्या कमिटींत आसा तशें आमी म्हयन्या आमी मिटींग करता हांव उपाध्यक्ष जावन आसा तातूंत तुजें आसक्तीचें क्षेत्र ताच्या वयल्यान सेवा तुजो आसक्तीचें क्षेत्र बरो ताका आमी पाठिंबो दिवन आसा इन्वांचो लोक आज येवन सांगतात थंय एक 1.5 लाखाच्या पयलें ह्या मानसाक येवचे तितले खुशी जाता ऑलिंपिकांनी वचून भुरगीं आमी सुमार मॅटर केलां ऑलिंपिकाक गेल्ली न्ही आमची ही आली कोण ती आमची तालूक पंचायत मेंबर कोण आसली आमची बेलमाणकार कोण ती रेमेडिया अध्यक्ष आसतना आतां वेतात की गोत्तो ना म्हाका ट्रॅकिंग ना ह्या पटी मस्त प्रायजांत आनी आपण ऑलिंपियाडाक गेल्या ते आमी येवच्या वर्सा जावन ऑलिंपिकाक गेल्ल्यांक तांकां विमानां जावन देंवताना तांकां खण घेवन एक संभ्रमांत खणगेचे म्हणले आमी निर्णय घेतलो त्या वर्सा ताका मेरावणगी थंय तावन केली त्या एका चेडू भुरगें आसलें कोण ऑलिंपिकाक गेले ताका ताच्या विशयांत मेरावणगी करतना हांव गेलो ही आमची रेमेडिया बाय आमकां बारी वर्सां परनी न्ही तेजे बेळमांतळ्याची तेजे जाल्यार तिणें म्हणटा गावन सुमार पुटी गेलो एक पुटी गे वचून आनी प्रायज म्हाका उडासा ऑलिंपिक्साक गेल्ले म्हाका उडास आयले वार नवा बिस्पानी येवन बारी वगलीक उसारल्या ताणें येवन ते कार्यक्रम सकाळी जावन ताणें परामसी रावन सगळे दीस रावन आतांचो बिस साहेब त्या मट्टाक एक ताच्या विशयान दुसरें कांय उलोवंक बरी समजणी ताका आमकां जनसामान्यांक मोगान तो पळयता बरें करून उलयता आमकां केदाळे ना पॅशनेट म्हणटात हय एम्पॅथेटिकल म्हणटात हे दोनी सोब ताका कंपेर जाता एम्पॅथेटिकल आनी कंपॅशनेट एटिट्यूड ताचे आमी आयले वार एक मिटींग केल्लें मिटिंगाक सकाळीं आयिल्लो संजेर मुसीर आमच्या मिटिंगाक आमी ताका मान केल्लो पूण त्या सगळ्या मिटिंगाक तो रावला मिटिंगाक रावन ताची बोगणां पूर आमचे कडेन एका
बिस्पू म्हणले ते वडवीक दाखय नासतना आमच्या संघात आमकां सगळे कार्यकर्त्यांक एक उमेद आयल्या ताजे तुझं पात्रोन वय आमचो कॅथोलिक सभेचो कॅथोलिक सभेचो पात्रोन होता पात्रोन म्हळ्यार तो आध्यात्मिक फिरगस विकार पर आध्यात्मिक आध्यात्मिक निर्देशक आणि वो पात्रोन पात्रोन वय आनीक कितून मुसर म्हळ्यार कॅथोलिक सभेक तांणी गौरव दिवचो कितलो म्हळ्यार डायसच्या गवळीक डायरेक्टरीचेर कॅथोलिक सभेचें नांव येता वय तो गौरव आमकां मिटिंगाक आपयता तो गौरव दॅट इज इम्पॉर्टंट आमी आयले वार ही रजा सप्टेंबर 8 तारखेची रजाक ती कॅन्सल केल्ली ह्या वर्सा परतून चुकोवन ती कॅन्सल जाल्ली आमी मानेस्त आयवान डिसोजा कडेन उडास करून ताणें काल जाल्ल्या बेळगांव मिटिंगार हो विशय प्रस्ताव विधान परिषदांत उखलून कुमारस्वामी कडून आश्वासन काल चीफ मिनिस्टर ना तें चूक जाल्या आमी आरेच दिता म्हणून ह्या फाटी आयतार येता रजा जाल्यार 1 वर्स चुकल्यार परतून कश्ट जातले म्हणल्यार वय मागीर क्राइस्त निगमा ते परिषद आसलें काण निगमा करी आमी निरंतर वावर करना आसा ते आतां 175 पॉलिटिकली कशें काम करचें म्हणून तुका गोत्तू ना म्हणून ना खंय वचून काल करचें म्हणून कोत्ता 1 वर्स पॉलिटिकली लिडर जावन ताच्या उपरांत सोड जावन तेले मस्त जाण आसात म्हळ्यार मागीर कोणें MLA सांगलें म्हणल्या खातीर आनी कोणें सांगल्या खातीर जावन एफटी बुग्ग जावन वता तूं पटापट ग्रामपंचायत जिल्हा पंचायत तालूक पंचायत म्हळ्यार ते सस्टेनेबिलिटी तुज्या कडेन आसा म्हटल्यार तशें क्राइस्त निगमा 175 करोड आशिल्ले कारण 300 करोड करचे म्हण आसा आमची बेडीके आसा ताकाय तो सादारण लागीं आयला आमी ती पाट सोडना बाकीले म्हणटा वय तुमचो सहकार आसा मिडियान तांणी येताना ते ऑटोमॅटीक तांकां ताजें तुमच्या लिडर आल्यार आमकां फाटल्यान रावंक कांय बेजार ना ते मुखल्यान दुसरे पुरा हें करतात फाटल्यान आमी आतां सेवा दिवची क्रिस्तांवांची सेवा आमी 2% आसांव जाल्यार आमकां जेजू क्रिस्तान काल सांगलां सोशणिका नाही फार वेळा बरी साळे बळे जाया पूण सोरपा बरी मात्र चतुर आसाचे म्हणून आमचे आतां आमी वांजेला प्रकार आसचे आमचो लोगो तसोच कॅथोलिक सभेचो 2 वाती कुरीस वांजेल आनी पारवो वयल्यान सेवा त्याग एकवट होच आमचो ध्येय आमी आयल्या वार विजय एडकांत आमचे एक ग्रोट्टो आसलो 50 वर्सांत तो फुटोवन काडलो थोड्यांनी दुश्कर्मीनी त्या दाळ आमी कॅथोलिक सभेन त्या वरार थंय पावोवन ताजे वयर सगळो वारडो गटाक केंद्र सगळं आमी थंयसर वचून आमी ती पाट सोडनासतना युटी कादाराक JR लोबोक तशेंच आयवान डिसोजाक कुमारस्वामीक आनी सगळ्यांक धरून SP DC आनी सगळ्यांची पाट धरून तो तांणी एका दिसान दुसरें बांदलें तें नेलासामा करून तें कितें तें मुर्ती आनी आसल्यो त्यो पूर आमकां पाटी मेळटा म्हणसर आमी प्रयत्न सोडूना आतां परतून तो ग्रोट्ट्याक आमकां प्रयत्न करना सो परतून तो पाटी मेळच्या खातीर थंय एकलो न्ही आमी नांव सांगना ते आमचे क्रिस्तांव भाव माध्यमाचे जाल्यार कितलें बरें एक थंय क्रिस्तांव माध्यमाचो आसा वय आमी तुमकां 33 थंयत आमी थंय एकलो माध्यमाचो आमी निरंतर संपर्कांत आसले आमी तें कशें करीचे म्हूण ताका सांगता आसलें म्हळ्यार तो ताणें तक्षण म्हाका संपर्क केलो मागीर न्ही म्हळ्यार आमचें काम कितलें आमचे त्या तुवें संपर्क केलो बट तो थंय आल्या लोकल माध्यमाचें त्या क्रिस्तांवान केल्लें काम म्हळ्यार पटल्यान ताणें मुखार येवन करूंक जायना ताणें मस्त काम केलां ताचो म्हळ्यार नांव काडनासतना ताचो उडास काडचो कित्याक आमी ते उडास काडचे तो विशय आमी तेजें नांव सांगूंक जायना मस्त कारणा खातीर ते क्रिस्तांवांचो एका त्या देखून म्हणजे आमचे मनीस आसच्या कडेन आमी तांकां रेकग्नायज करीचे गुटान तरी तांकां रेकग्नायज करीचे उडपींत सास्तानांत कोडयाळांत आनी पुराय आमच्या पाद्री वयर आल्लो जाताना आनी पुराय आमी कॅथोलिक सभेन सांतू मायराक मारलेल्या दळ आमी केला सांतू मायराक मारलेल्या दळ आमी एक तक्षण तुमी कॅथोलिक सभेन आशिल्ल्यात आमचो मस्त विचार कित्याक म्हणजे हें पुरो आमचें काम म्हळ्यार स्पॉन्टेनियस काम आमी करता आमच्या मध्य रॉल्फ डिकोस्ता आसा भोव इंट्रस्टींग रितीन ताका हांवें लोक वाडलो आनी तोय बारी एक आसक्तवंत क्रिस्तांव मुखेली आमच्या मदें तो आसा एक तसलो मुखेली आमच्या मदें आसा थंय हंबल टू द कोर पूण स्ट्रेट टू द एक्शन असले मुखेली आमच्या समाजात आसात म्हणले सुद्दां आनी एक सेक्शनाक आमी वेच्या पयलीं एक ब्रेक
कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां कार्यक्रमांत आमी हांव सौमोगाचेनो आनी हे V4 न्यूज हातूंत नेर प्रसार जावन आसा आनी फाल्यां 3 ते 4 पर्यंत परत मारू प्रसार जाता. तुम्ही पळया हर एक फावटी V4 न्यूज तुमच्या भोव इम्पॉर्टंट आनी तशें हर एक फावटी नव्या नव्या खबरे खातीर. आमच्या मदें आसा रॉल्फ डिकोस्टा कथोलिक सभेचो अध्यक्ष. ह्या कडेच्या सेक्शनांत कथोलिक सभे विशयान सडीत माहिती आमकां तुमी दिया. हांव 29ನೇ अध्यक्ष. हाज्या पयलें 20 जण मेजर जाला मात्र होय 21ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೇದು 49 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಥೋಲಿಕ ಸಭೆ 39 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ आणि तू 21ನೇ अध्यक्ष एक चेडू भुरगे अध्यक्ष जाला होय ओके येदोळो बरें काम केलां अध्यक्षांक तांकां हात जोड न्हू तांकां म्हटल्यार 20 अध्यक्षांनी बारी बरें काम केलां तांणी केल्ल्यान आज ते एक वेदी तयार करून दिल्या. ताजेर आमकां तितले कश्ट भोगोनात आमी पूण काम करूंक आसा. आमकां एक नातल्या 2 वर्सां मात्र अवकाशाचो 2 वर्सां होय मागीर मोदें ब्रेक काडून घेवन परतून 2 वर्सां जावी ओट्टूक 4 वर्सां होय. पूण त्या 2 वर्सांच्या अवधेर कितले देवान आमकां अवकाश दिला, ह्या कथोलिक सभेच्या आदल्या अध्यक्षांनी अवकाश दिला तो आमी बरो करून गळसूंक आसा. ह्या टायमार म्हजी थोडी योजना आसात. एक येवचें वर्स युवा जनांचें वर्स आमी होय आमी नवीन ब्रॅक्साक आनी अनिता नोरोनाक संचालक आनी सहसंचालक म्हणून काडला. आमी युवकांक पुरो मिटिंगांनी केल्यांत तरबेती दिल्या. येवच्या वर्सा आमी तांचो एक बृहत समावेश करून तांच्या बऱ्या बऱ्या उद्दिमेदारांक तरणाट्यांक सोदून काडून तांकां एक सन्मान आनी करून कितें आतां रचना म्हणलो संस्थो आसा तशेंच ते आमी एक संगता घालून क्रिस्तांवांक एक मुखेलपण दिवचें तोलो एक अवकाश करून दिता. मस्त प्रयत्न आमी करता. आमकां कथोलिक सभेक दुसऱ्या संस्थे बरें पयशे आनी पुरो मेळनात. होय आमच्या बोल्सांतलेच आमी करशिता. आमची आतां विनंती कितें म्हळ्यार 16,000 मेंबर आसात आतां एज टू डेट 16,000 खाली हांगा मंगळुरांत बरो आमच्या वयर आतां मोग विश्वास आतां तुमी म्हाका आपयले तशेंच कथोलिक सभा अध्यक्ष जाल्ले आपयले तशें आमकां बरो अवकाश आसा. आमी कामां करून दाखोवन आसा. आमची विनंती कितें म्हळ्यार आमची कितें घरां आसात सकड घरांत एकलोपणी एका घरांत एकलोपणी हर एका घरांत एकपणी सदस्य जायचे म्हणजे जायचे जावन कितले फीस कितले 100 रुपये 100 रुपये मात्र. मागीर आमी आयडेंटिटी कार्ड दिता कथोलिक सभेचो सदस्य म्हणजे होय ते आयडिया आल्यार खंय वचोंक आमकां अवकाश आसा. कितें करूंक आमचे मस्त संस्थे आसात मस्त कामां करून आसात. आमकां पाद्र्या बी पाठिंबो दिवन आसा. आतांचो बिस्प पयलींच्या बिस्पांनी बरो आमकां सहकार दिला पात्रून जावन आमकां मिटिंगां करूंक की व्हडले हॉल दितात मायक दितात. तशें जाल्ल्यान सगळ्यांनी एक मेंबर जावन कथोलिक सभा कितें आमकां ताळा बॉल चड जाता. थोडे कडेन घटक नात आमकां कुलशेखर आनी पुरा व्हडली पिरगज पयलीं आशिल्ली. आतां पुरतून आमी संपर्क दवरून आसा. वातावरण बरें आसा. बळकुंजे तुमचे शक्ती केंद्र कशें चलता? समुदाय शक्ती केंद्र हांव तें सांगून आसलो. आमी कितें सरकारान मेळचो सकड सवलतो आमच्या मिलार इगर्जी मुखार जेरोसा कंपनीच्या वयर कथोलिक सभा समुदाय शक्ती केंद्र म्हण आसा. थंय काय बरं कामां जातात थंय तातूंत अल्पसंख्याकांक मेळचे सोर सवलत्यो. फॉर्मां भरतात की तुमी? हय आमी फॉर्मां भरून परमनंट क्लार्क पूर आसात. आमी थंय पुरो वेबसायट मेळनासतना आनी काल जावन तांच्या बदलाक नेर थंय करूंक जाता न्ही? हय आमी पुरा तांकां आधार लोकांना कोणीय वचत कोणेय वचत आधार कार्डाचे काही करेक्शन थंय वचत आमच्या लोकांक. ओके व्हेरी गुड. मागीर एज्युकेशन फॅसिलिटी थंय काणगी पुरा फॉर्मां बरी अल्पसंख्याक स्कॉलरशिपाचे पूर्व 8 करोड रुपयांचे आमी तांकां सगळ्यो सवलत्यो काणगेन दिल्यात. त्या पटी लायन धरून लोक येतात सगळ्यांनी येवन ताजे एक लोकांनी येजे कितें सवलत्यो मेळटात. आतां एवढो सांगल्या बरी 175 करोड 300 करोडाक आमी येवंक प्रयत्न करना आसा.
आमी केल्यार पावना वय. लोकांनी येवन लोकांची फॅसिलिटी काण घेजे पयसो फाटींग गेलो जाल्यार मागीर तो तुमकां 200 करोड तो पुरो वय पुरो म्हळ्यार कश्ट जाता कश्ट जाता पद्राबू मिसार मिसल्या उपरांत अनावन्स करतात आमी भायर इगर्जे भायर हेल्प डेस्क म्हणून बसोवन पोरमा आनी पुरा विधवा वेतना ते पुरा रेशन कार्डाचें तें पुरा काम आमी कर दिता कोणा कडेन कांय 1 रुपये काणग्याची वेवस्था ना सगळ्या गटाकांनी वय आमी काम करना सांग आमची गटाकांती आतां पदरा बिस्पान पोर सांगलें बंधुत्व करीजे म्हणून आतां तुमचो आत्मनिर्देशक कोण आमचो आत्मनिर्देशक बाप मॅथ्यू वास मुल्कीचो विगारवार आनी मुल्की वारडाचो विगारवार किन्नी गोळी विगारवार पयलें तो लक्षिला आसलो आंजेलोर पूण आतां पयस जाल्यार आमी आपयल्या त्या दळा येता आमचे सगळे कामांत तो एक पद्राब जावन न्ही आमचो व्हडलो भाऊ जावन आमकां बुधबाळ सांगता कितें आमची सूख आसल्यार ती दोन व्हरून आमकां बरो मार्गदर्शन तो दिता तशेंच उरले पद्राबी बिरगज वार पद्राबांक एक एडिशनल संस्था जाल्ल्या ना आपले सगळी कम्फर्टेबल आत्मनिर्देशक ते बरें करता नॉर्मली पटल्या वर्सांनी तांचे कांय मागीर थोडे वैयक्तीक जाल्ल्यान मात संस्थे विशयान कोणायकी कांय ना तें कांय ना पयलेंदान आमी पळयल्ले कितें म्हळ्यार वैयक्तीक मुस्तपटी हर एकल्या की ते थोडे पटी थोड्या विशयांनी मागीर ते सकाळ समाजान जे आसा एका सत्रे भितर येताना समाज जाता फुडार प्रतिष्ठान म्हणून फुडार प्रतिष्ठान जॉन डी सिल्वा ताचो परमनंट अध्यक्ष एलजे फेर्नांडीस कार्यदर्शी वॉल्टर डिमेलो बाप आत्मनिर्देशक ते बरें काम करना प्रतिभा पुरस्कार तांचे प्रमुख काम पाटी आसल्या भुरग्यांनी मुखार येजे आतां आमी एका ताळ्यान करचें काम जायना दोनी हात मेळयल्यार मात्र काम जाता देखून लोकांनी म्हजो टायम जालो म्हूण चिंता लोकांनी आमकां कथोली सभा किती व्हडली म्हळ्यार सांगले इतलें आनी की काम आसा मस्त कामां तुमचे जावन जातात आनी तुमचे तसलो एकलो सॉब्बर म्हणटा आमी सॉब्बर लिडर जाल्ल्याच्यान आमी विसायबा कशें म्हणटा पळय कंपॅशनेट अँड सॉब्बर एक लिडर जाल्यार एम्पॅथेटिकल म्हणटा आमी तशें तुका दुखल्यार म्हाका दुखल्या बरें जाल्यार एम्पॅथेटिकल म्हणचे घेताले आमी कंपॅशनेट म्हळ्यार तुका बेजाराय जाल्यार म्हाका भारी एक फील जावचें दॅट इज ऑल तसलें एक मुखेली आल्यार लिडरशीप म्हळ्यार एक स्पॉन्ज बरी मार्का तें तशें स्पॉन्ज बरी तशें तुमी एक भोव बरो मुखेली तुमच्या श्रीमतीचें नांव कशें मारिया डिकॉस्ट काय कितें करता ती ते वस्तुराची एक आंगड आसा आमची ते एका एक ग्रामपंचायत अध्यक्ष जावन आसले खंयच्या ग्रामपंचायतात बजपे ग्रामपंचायत भुरगो एकलो म्हजो ताजें सिकाप जालें आतां मुखल्या दिसांनी शेन रॉम्सन डिकॉस्टा कालें करता तो इंटिरियर डेकोरेशनाचे जालें शिकोवन जालें आनी एकले म्हजे दू ताजें सिकाप जावन ते आतां किन्निगोळी आमच्या इस्कॉलांत शिकोवन आसा भोव बरो विशय तुमकां ह्या सभेत तुमी आयल्यात भोव बरो रितीन आनीक तुमकां देव बरें म्हणटा V4 न्यूज सराग पळया आनी हांगासर विविध खबरो आनी विविध रितीन अपडेटेड खबरो तुमकां मेळत आसतात कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र हे अव्वल कोंकणीचे कार्यक्रम कोंकणीच्या खंयच्याय 42 सेक्शनांतल्या कोणेय ह्या कार्यक्रमांत येवयेत हांगासर बसयेत आमी तांचे कडेन उलयता तांच्या साधना विशयांत आमी सकट लोकांक कळीत जावचे बरी करता मोगाच्यानो आमी आज आखेर करचो वेळ जालो तुमकां समेस्ता देव बरें आमच्या सांगता इतलो वेळ रावल्ल्या खातीर